जय श्रीराम. माझे नाव विराज जीवास देसाई, बजरंग दल गोवा विभाग संयोजक या नात्यान हो आयज व्हिडिओ खास करून काडपाक हांव म्हाका भाग पडले. कारण सकाळी उठून जेन्ना न्यूज पळयलो, न्यूजाचेर पळयले की इन गोवाचेर एक न्यूज आयिल्लो. न्यूजार पळयले की गोवा एंटर्स ग्लोबल बीफ एक्सपोर्ट मार्केट 28.5 टन्स शिप टू इराक म्हणून. जेन्ना न्यूज भितर पळयलो त्यानंतर एक व्हिडिओय पळयलो. त्यानंतर अशें दिसून आयलें की खंय तरी गोंय रॉंग रस्त्यार वचपाक लागले काय कितें. आमी खंयचे तरी गोंय म्हणून आमी दुसऱ्या रॉंग रस्त्यार आमी वचपाक लागले काय कितें. गोंय सरकाराक फर्स्ट ऑफ ऑल एक विनंती रिक्वेस्ट करपा खातीर हो व्हिडिओ आसा. तशेंच ही सनफिश एग्रो फूड प्रायवेट लिमिटेड ही कर्नाटकाची जी कंपनी आसा, ह्या कंपनीक एक शिटकावणी दिवपाची खातीर हो व्हिडिओ काडटा. तो म्हणटा, काल तो व्हिडिओ भितर एक व्हिडिओच्या बायटां भितर तो म्हणटा, तेजो कंपनीचो ओनर काय कोण स्टेक होल्डर म्हाका खबर ना, तो म्हणटा की आमच्यो गाडयो खूब फावटी आडयल्यो, आमच्यो गाडयो खंय लोकांनी आडयल्यो, ड्रायव्हरांक बडयलो. तुमी रॉंग गोश्ट करतात म्हणून लोक आडयतात न्ही. नाल्यार गोंयच्यान हजारांनी ट्रक पास जातात माल घेवन, आपलं सामान घेवन. तांकां कोण आडयना कित्याक? हजारांनी गाडयो, नुस्त्याच्यो गाडयो नुस्तें घेवन भायर सावन येतात, भायल्यो गाडयो गोंयांत येतात. तांकां कोण कितें आडयना? तुमच्योच गाडयो कितें आडयता? कारण तुमी लायफ स्टॉक म्हण, तूं इंग्लिशीन उतर म्हटलें की तें बरें दिसपाक लागता. लायफ स्टॉक साधारण शब्दां भितर उलयात. गोरवां घेवन येतात, गोरवां घेवन येताल्यो येणाऱ्यो गाडयो लोकांनी आडयतात लोक. हो न्यूज जेन्ना पळयलो तेन्ना मातसो तकलेक संताप आयलो. दिसलें गोंयांक फक्त एकच गोश्ट उरलेली काय कितें, बीफ एक्सपोर्ट करून आपलो प्रॉफिट वाडोवपाची. हेच उरलेलें काय कितें आमचे कडेन. सरकाराक लागीं विनंती करता, जाता तितले बेगीन हे सनफिश एग्रो फूड प्रायवेट लिमिटेड आसा हेका गोंयांतल्यान धांवडावन घालचो. कर्नाटका बेस्ड कंपनी, ताका धांवडावन आपल्या कर्नाटकान परत धाडचो. आनी तो उलयता प्रमाणे 300 लायफ स्टॉक खंय तो मारतलो, 300 गोरवां खंय तो मारतलो. तरी बरें, गो हत्या थंय बॅन आसा. हत्या गोंयांनी बॅन आसा, म्हणजे गाय मारप बॅन आसा. पण हे जे चलता हें खंय तरी इल्लिगल. मनीसपणाच्या नजरेन पळयलो जाल्यार हे इल्लिगल आनी आमकां हें नाका. आय रिक्वेस्ट एवरीवन टू डोंट ट्राय द पेशन्स ऑफ गोवन हिंदूज. 70% हिंदू गोंयांत रावतात, तेंचे पेशन्स तुमी ट्राय करनाकात. मेजॉरिटी विन्स जर आमी म्हणटात जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याय पक्षाक मत मारणारो मनशाक हे जेन्ना न्यूज पळयलो तेन्ना तेका म्हाका दिसता तकलेर खंय तरी संताप जालोच आसतलो. कोणाक आवडला हिंदू मनशाक एका हो न्यूज वाचून बरें दिसलें. अशें क्वचितच तुमकां खंय तरी धर्म विकून खाल्लो मनीस तुका खंय तरी मेळटलो. पण हे कोणाकय बरें ना आसतलें. अस्मितायेचेर भाश्य करणारे खुबशे साधू महाराज फाटल्या दिसान गोंयच्या अस्मितेचेर उलयणारे साधू महाराज आमकां फाटल्या दिसान दिश्टी पडटाले. पण ते हेजेर कांय उलोवचे ना, कारण तांकां तेंचे वेगळे कटकारस्थान आसता. आनी अपेक्षाय आमी धरनात की ते कांय तरी हेजेर उलयतले अशें म्हणून. बजरंग दलाचेर कमेंट करणारे बीन खुबशे संधी साधू संत फाटल्या दिसांनी उलयले. तेजेरय म्हाका कांयच कमेंट करपाचो ना. बजरंग दल म्हणून कितें तें जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार बजरंग दलाक तुमी येवन पळोवपाक पडटलें, बजरंग दलाक येवचें पडटलें. तुमी हिंदू मरे, येयात मरे. बजरंग दलान फाटल्या दिसांक खारेबांदार, म्हापश्यां आनी कितकेशेच रेडियो आमी हे केल्यो, कितकेश्योच गाडयो आमी बिफाच्यो मास व्हरताले त्यो धरल्यो, भायल्यान साकून मास येता त्यो धरल्यो, पुलिसांनी धरल्यो. दॅट इज इल्लिगल. दीस इज हेच ते खंय तरी आमी तांकां शरण दितात म्हणून तेजेर हे एक स्टेप फुडें वचून ते चलयतात. थोड्याशा मनशाक खूश करपा खातीर मेजॉरिटी लोकांक दुखोवपाक तुमी शकनात. प्रत्येक गोंयचो हिंदू आयज ही न्यूज पळोवन खंय तरी मनांतल्यान दुखावला. खंय तरी कोणाच्यो जात्रा चालू आसात, लोक
देवाची भक्तीन खंय तरी इतले व्हडलो महाकुंभ संवसारांतलो प्रत्येक लोक येवन महाकुंभाक येवन थंय येवन आपली भक्ती करता, स्नान घेता त्रिवेणी संगमाचेर वचून. इतके पवित्र दिसांनी सुद्धा जर तर असलो न्यूज आयकपाक मेळ्ळो. हांव कालच महाकुंभांतल्यान काल हांव घरा कडेन पावला आनी आयज सकाळीं हो न्यूज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. तकली संतापली. आनी न्यूजांत सकयल कमेंट सेक्शनान जर तर पळोवपाक गेलो जाल्यार खूब जाणां वेगळेच आपले तर्क लावपाक लागल्यात. हेच पळोवपाचे उरलेले आमी. बजरंग दल ओगी आसा हेजो अर्थ बजरंग दल लिगल चलताले कितें तरी, कोणाक दुखोवपाक नाका म्हणून बजरंग दल ओगी आशिल्लो. पूण सामकेच जर तर वेळ प्रसंग आयलो जाल्यार ते मीट कॉम्प्लेक्स आसा ते बंद उडोवपाची सुद्धा कापस्ताद बजरंग दल दवरता. हें विसरवची न्ही कोणीच जाल्यार. ही धमकी अशी म्हणना हांव. पण जर तर अशेंच इलिगलिटी चलपाक लागली, कोण तरी खंयच्यान तरी कर्नाटका सावन येवन दिसाक 300 गोरवां मारपाची जर तर खबऱ्यो उलोवपाक लागलो जाल्यार बजरंग दलाक कितें तरी एक्शन घेवचोच पडटलो. हो आमचो कायम स्टँड. हितून भितर आमी कॉम्प्रोमायज करूंक शकत ना. सरकारा लागीं विनंती करता, पांय पडटा, दोनी हातीन साक्षान नमस्कार घालून एकच विनंती करता की ह्या खातीर गोंय फामाद जावचें अशें नाका आमकां जावपाक. बीफ एक्सपोर्टर म्हणून गोंय फामाद जावपाक नाका. ह्या खातीर आमचो एक आक्षेप आसा. बजरंग दल हांव जेन्ना उलयतां तेन्ना हांव संपूर्ण बजरंग दलाची जबाबदारी घेवन उलयतां आनी संपूर्ण बजरंग दला तर्फे हांव सरकाराक सांगता जाता तितले बेगीन हे मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान जे एक्सपोर्ट म्हटलां ते बंद करचें आनी लिगल कितें तरी गोंयांत आसा तेजे आक्षेप आमी नाशिल्लो, आमी ओगी आशिल्ले. पण जर तर अशेंच जावपाक लागलें जाल्यार डेफिनेटली वील हॅव टू डू समथींग. वील हॅव टू थिंक अबाउट इट नाव. And this is not only me. I am speaking on behalf of entire Hindu. And this is not only me. I am speaking on behalf of entire Hindus over here in Goa. थोडे सहमतान आसतले, थोडे सहमतान नासतले बीन. आणि ह्या व्हिडिओ नंतर खुबशे कमेंटय करतले, फरक पडना. पण जे सनातन धर्मा भितर विश्वास दवरतात आणि धर्माच्या एक रस्त्यान चलपाची गोष्टी उलयतात त्यांच्या खातीर सांगता. त्यांचे सगळ्यांचे मनां दुखावल्यात. प्लीज कोणी गोंयांत गोंयचे हिंदूंचे पाशेस कोणी ट्राय करचे न्ही. जाता तितल्या बेगीन हो डिसिजन फाटीं घेवचो. आणि ह्या मीट कॉम्प्लेक्साची जी खंयची तरी कंपनी येवन जे उलयता आनी म्हणटा 30 मिनटां भितर खंय मास घट करपाची कितें तरी टेक्नॉलॉजी हाडपाक जाय आनी हे करपाक जाय, आमी करतले. नाका, तुमी प्लीज गो आउट ऑफ गोवा. नाका, आमी आमच्या गोंयांत तुमी नाकात. इतकेंच सांगपाक सोदता. सरकारा लागीं कळकळीची विनंती. सरकारान जितके डिसिजन घेतल्यात तेजे आमी सदांच पाठराखण करीत आसात, आमी तेजो सपोर्ट करीत आसात. पण हो डिसिजन मनाक खूब दूख घालून वता. म्हणून हांव सरकाराक विनंती करता की हो डिसिजन तुमी खंय तरी कॅन्सल करचो किंवा फाटीं घेवचो. लोकांक त्रास जाता म्हणून. अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ गोवा आर फेसिंग थ्रेट्स. असेंब्लीन थोडेशे ओपोजिशन आहा ते म्हणटात fear and anxiety in the mind of people. ही खरी fear and anxiety in the mind of Hindu people. Fear and anxiety in the mind of Hindu people living majority in Goa. The majority people who are living in Goa. कोणी अशें म्हणचे न्ही की हांव थोडे आसात बुदवंत तांकां सगळ्यांक. आनी समज गोंयच्या सगळ्या हिंदू धर्माच्या मानणाऱ्या लोकांक चे मत लक्षात घेवन हो व्हिडिओ आयज काडलेलो आसा. कोणाक दुखोवपाचें कारण हें ना. पण डेफिनेटली ते सनफेस एग्रो म्हणटा ताका दुखोवपाचो आनी तेच्या मनान भंय घालपाचो डेफिनेटली हो तेंचे खातीर हो व्हिडिओ आसतलो. सरकारा लागीं परत एकदा कळकळीची विनंती करता, हो जाता तितले बेगीन हें बंद करचें. नाका आमकां. ते सांगता. जय श्रीराम.